कितें पडटा न्हू त्या प्रमाणे करा, लोकांचे बऱ्याक लागून करा. आज हे 6 म्हयने जे आसा पळय त्रास काडले, कोण हेचो हे करतले? लोकांनी हांगर लोन काडून घरा बांदल्या. कित्याक म्हणून बांदलेली? बाबा हांगर थंड बरें आसा वातावरण, आमी हांगर जागल्या, आमचें घर सोडून वचया नाका म्हणून हांगर घरां बांदली. आज जर ही कनेक्टिविटी तुटली नाल्यार आनी हे म्हणटा कितें, सरकार म्हणटा लोक खंय गांवांतली घरां सोडटा आनी सिटीनी येवन रावता म्हणटा. अरे जर तुम्ही अशी कनेक्टिविटी ही तोडून जी सारकी करूं शकना नाल्यार लोक रावचे सोडटले जाल्यार कितें हांगर मरतले हांगर. आतां वर्सांत हांगर फ्लड येता, ह्या वर्स तरी पावस मातसो कमी आसा म्हणून अजून काय फ्लड येवंक ना. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान ही प्रेस कॉन्फरन्स अशी दाखयली की आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान जो हो आमचो आवाज आसा तो सीएमाच्या काना पर्यंत पोचोंक जाय. जेन्ना सीएम म्हणजे लाकडी ब्रिज जेन्ना तो बरो इम्प्रूव करून माशेलान वचपाक जे इतले लागीं हे करता, तेन्ना हांव सीएमा कडेन मागता की आमचो हो येदोसो ब्रिज आसा आनी 30-40 घरां आसा त्या जाग्यान ह्या इतल्या ब्रिजाक आमचे तेणी काम करून दिवचे बेगीतल्या बेगीन. आनी जशें तो इम्प्रुवमेंट आपले म्हणटा की असो आपूण डेव्हलपमेंट केलें, हें डेव्हलपमेंट केलें, तें डेव्हलपमेंट केलें, बरें मान्य करता आमी. आमकां ते 7 कोटीचे रिटेनिंग वॉल दिले, प्लस आमकां हे दिलो, रस्तो दिलो. तशेंच आतां हांव मागता की आमचो पूल बेगीतल्या बेगीन जावचो. हे सीएमा कडेन म्हजें मागणें आसा. ताची पायपलायन फाल्यां जर हो ब्रिज मोडून पडलो जाल्यार आमी 8 दीस उदक नासतना उरतले. उदक नासतना रावं येता मनशान. फ्लड येयल्लो पळय तेन्ना आमकां उदक हितूंतल्यान दूशीत येवपाक लागलें उदक 3 दीस. पूण एक गोवोरमेंटान सुद्दां आमकां उदक दिवंक ना. तेन्ना ब्रिज ओपन आसलो हो. आनी आतां हो ब्रिज मोडल्या उपरांत आमकां उदक हाडून दितले भितून? हेंकां येवन पळोवपाक जायना हो ब्रिज सादो.